how do you look at this issue of development? Because many people argued, who are supposedly for these amendments, is that these are green projects. Then if we are opposing green projects also, then what kind of projects we want in Goa? Because ultimately the argument of ecology and economy has to meet somewhere. Basically, there is a conflict of ideas, you can say, between the government and the people, because जे भशेन ते गव्हर्मेंट डेव्हलपमेंट चिंतता अशें हाय रायजीस करपाक, गोल्फ कोर्सीस, फिल्म सिटी करपाक, people do not want that. So basically, when you are talking about something conversion, so converting greens into settlement, and पहिलो objection आसता लोकांचो आसतलोच सारको हेजे फुडें देऊन. So basically, when I am saying, even I wrote today, we should have a bottom-top approach, where people will, there have to be a consultative process where people have to be engaged first, rather than you are deciding what the development should be. Let people decide the development of Goa. And मागीर तेजे फुडें वता. And secondly, there are a lot of things which are not clear. For example, I will tell you, आमचो coastal plain जाल्लो तेन्ना CZMP, port limits म्हणून आयिल्ले. Port limits म्हणून हरशीं आशिल्लेच port limits म्हणून, पूण कवर when it came and it shown on the plan, then सगळ्यांचोच बोवाळ जालो. So there is some kind of a communication gap, there is I mean the government and the people, there is a communication gap. बरे भाशेन तर सांगलें बरे भाशेन what are the plans, what we intend to do, how people can be engaged, and how there can be a consultative process. तेजे फुडें व्हरोंक जाता. If you very stubbornly say that ना हें आमकां जायच, अशेंच आमकां डेव्हलपमेंट जाय पडटलें, अशेंच करचें पडटलें, सगळें आमी हें गोल्फ कोर्स करतले, आनी कितें करतले, तशें जावप शकत ना. तेन्ना people will come on the street and protest. दुसरो विशय आसा 16Bचो पांढर. आनी 16B स्क्रॅप करपाचो निर्णय घेतला सरकारान, जे वादग्रस्त कलम सामकें, ताका केस टू केसाक लास्टाक सगळ्यांनी सुटकेस टू सुटकेस म्हळें. सो फायनली ती सुटकेस काडून आमी गुड्ड्याक मारल्या. हें डिसिजन ह्याच टायमार येवपा फाटलें प्रयोजन कितें? म्हाका दिसता विश्वजीत राणेंनी बरी गेम केल्या, म्हणजे खूब जाणांची गेम केल्या एका डिसिजनान तेणी. बाबू कवळेकर आसत, विजय सरदेसाय आसत, कारण ह्याच लोकांनी फाटल्या लोकांनी 16Bच्या अंडर अनेक प्रपोजलां, म्हाका दिसता 250 प्रपोजलां ही कायमस्वरुपी पद्दतीन अप्रूव केल्ली, आनी थोडी 1000 सुमार 1600 कितली तरी आसली ती प्रोविजनल आशिल्ली. ह्या सगळ्यांच्या हितून डिलींग जाल्ली. तुवें जशें म्हटलें सुटकेस, केस टू केस सुटकेस हे आशिल्ले. सगळ्यांक दुबाव आशिल्लो इलेक्शन टायमाचेर, आनी इलेक्शन जाहीर जावच्या 8 दीस पयलीं सुद्दां कांय प्रपोजलां अशी सस्पिशियस पद्दतीन अप्रूव केल्ली ह्याच अंडर 16Bच्या अंडर. सो विश्वजीत राणेन एक बरो निर्णय घेतला की हे सगळें तेणी स्क्रॅप केला. म्हणजे ज्या लोकांनी इन्वेस्टमेंट बी कितें केल्ली आसात आपली, जाल्यार ते आतां ओपन जातले, म्हणजे स्कॅमा ती भायर येवपाक जाय. बरोबर न्ही किशोर? सो म्हाका दिसता की हांव ह्या निर्णयाक, विश्वजीत राणेचो निर्णय हो जो आहा हो हांव हें करता की तेणी एका दगडान, एका फातरान 1-2-3 शेवणी वांगडाच मारल्या. राजकीय निर्णय जाल्यार तो बऱ्या खातीर तो तेणी केलाच. आपले मंत्रीपद ताणें शाबूत दवरपा खातीर तो डिसिजन तेणी तो राजकीय निर्णयाक सुद्दां 240 कांय बरी गजाली घडटात त्यो अश्यो. हय किशोर, आय विल कम टू यू लेटर ऑन पेडणेचो एक्सिडेंट, बट जॉयल 16Bचेर कितें? See, we must welcome this decision. विश्वजीत राणेन बरें केला डिसिजन. पूण एक क्वेश्चन येता की वाय नाव, वाय नॉट अर्लियर? सुटकेस बुटकेस ते सगळें बरें आसा, पूण जेन्ना लोक सारकें डिमांड करतालो दॅट दीस हॅज टू बी स्क्रॅप्ड, दीस हॅज टू बी स्क्रॅप्ड, ही स्टील मेंटेन दॅट ओके नो, वी आर नॉट गोइंग टू स्क्रॅप इट, लेट द कोर्ट डिसायड, मागीर फुडें पळोवया म्हणून. आतां तो कितें करता, दॅट सडनली ही हॅज डन अ यू टर्न कंप्लिटली एंड सेड ओके फायन, स्क्रॅप इट. ऑफकोर्स डिसिजन इज गुड इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल. सेकंडली, what are you going to do with people who have already started construction and projects on those lands? And लोकांचे कशें जातले आतां? How are you going to settle them? And who is to be settled? Those are the questions. There are many questions will come about who is the beneficiary, who is the loser here, and suddenly the timing of this decision. Those questions will come. किशोर, क्विकली ऑन 16B. 16B जशें पांडुरंगान सांगलें तशें हे खूब धाडसी निर्णय आहा. कारण कशें आहा पळय, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन स्क्रॅप करप तें येवकूच नासलें अस्तित्वान, त्यामुळे ते स्क्रॅप करप ताका काय अर्थ ना. पूण 16Bच्या अंडर खूब वेव्हार जाल्ले आहा. आता प्रश्न असो आसा की व्यवहार जाल्ले ना खूब व्यवहार, म्हणजे इतले व्यवहार जाल्ले आहात भितर, आणि ते सगळे व्यवहार भाजपाच्याच कार्यकाळान जाल्ले, कारण भाजपाच्याच सरकारान तो 16B टायमार लागू जाल्लो. आता विशय असो आहा
की पयलींच्या भाजपाच्या सरकारान मागीर फाटल्या भाजपाच्या सरकारान भाजपाच्याच मंत्र्यांनी तेतून वेव्हार केल्ले आहात ते कितपत विश्वजीत राणेक हो निर्णय कितपत परवडटलो किंवा ह्या निर्णयाचेर आतां वयर दिल्ली खल जातलो जावं आतां इतले वेव्हार जाला ते आतां स्क्रॅप जाय जाल्यार कितें जातलें सो विश्वजीत राणेन 16B म्हणटा न्हू तो एक खरो म्हणजे तेचे बारीक कॉमन मॅनाक तेजें म्हत्व कळचें ना व्हडल्या लोकां भितर एक व्हडलो एटॉम बॉम्ब तेणी घातलेलो आहा म्हणजे लोकांनी करोडांनी वेव्हार जाल्लेले आहात फॉर एक्झाम्पल पळय सुटकेस टू सुटकेस जालेच पूण ती लँड कन्वर्ट केल्या उपरांत थंय आपूण कितें करतलो थंयसर इन्वेस्टमेंट जाल्लें आसा थंय लोकांनी थोडी कामांय सुरू केल्लीं आसा सो तेचें भवितव्य कितें पूण विश्वजीत राणे हॅड प्लेड अ व्हेरी क्लेवर आनी खूब स्मार्ट गेम तेणी केला कितें तर ऑलरेडी 16B चॅलेंज करपी पिटिशन हायकोर्टान आसा फाल्यां जर हायकोर्टान सांगलें की 16B हो स्क्रॅप म्हणून जाल्यार विश्वजीत राणेचें डिसिजनूच तो धरतलो म्हणजे विश्वजीत राणेक म्हणपाक मेळटलें की येस आय हॅव टेकन अ रायट डिसिजन करेक्ट. जर फाल्यां विश्वजीत राणेन सांगलें की स्क्रॅप म्हणून आनी कोर्टान सांगलें नो देर इज स्क्रॅप जावं शकना बिकॉज यू हॅव टेकन अ डिसिजन अँड यू हॅव टू गो एज पर द डिसिजन म्हळ्यार विश्वजीत राणे म्हणटा इफ कोर्ट इज डिसायडिंग दॅट इट इज नॉट इलिगल इट इज अ विन-विन. येस इट इज अ विन विन